मठग्रामस्थ हिंदू सभा ही मडगाव शहरातली एक सार्वजनिक सभा। या मठग्रामस्थ हिंदू सभेचो जन्म असो एका वेगळ्याच वातावरणात जाल्लो। पयलीं गोंयांत ह्या परशुराम भुंयेन जे पळय लोक आयले ते लोक हांगा राबितो करून रावले न्हंयचे देगेचेर आनी शेताच्या मळाचेर। कृषी वेवसाय हो तांचो खूब मोठो मुख्य धंदो आशिल्लो आनी हो कृषी वेवसाय करतनाच तांणी देवूळ बांदलें। त्या देवळाच्या प्रतिमेची पुजा केली आनी ती पुजा करून ते दनपाराचें जेवताले। जेन्ना जेन्ना तांची कुटुंब वाडलीं तेन्ना तेन्ना तांणी देवळा भोंवतणी आपली वस्ती तयार केली आनी देवळा भोंवतणी वस्ती तयार करून एक 10 जाण म्हणपाची एक संस्था स्थापन केली आनी हे 10 जाण ह्या देवळाचो वेव्हार पळयताले, गांवचो वेव्हार पळयताले आनी समाजाचो वेव्हार पळयताले। उपरांत जी पळय शेतकामतां आनी कितें जें नुस्तें मारप आनी हें कितें चलतालें त्या वेळाचेर एक सामुदायीक अशी एक शक्ती येवची आनी ह्या सहकारी मळाचेर हें काम बरे तरेन चलचें म्हणून ग्रामसंस्था ताणें स्थापन केल्यो आनी ह्यो ग्रामसंस्था हेय 10 जाण चलयताले। म्हणजे ग्रामसंस्था आनी देवळाचो कारभार मेळून ही 10 जाण ही संस्था चलयताले आनी ही 10 जाणांची संस्था मडगांवचो सगळी शिक्षणीक, सामाजीक, सांस्कृतीक हें सगळें काम पळयताले। जेन्ना म्हाड्डांत म्हणजे आतांचे फातोर्डा जे दामोदराची लिंग आसा थंय हे शिगमो चलतालो। जेन्ना गोंयांत मुसलमानांनी 13व्या शेंकड्याक मुसलमानांनी घुरी घाली त्या वेळाचेर हांगची कितलेशेच देवळां मोडलीं आनी देवळां मोडना फुडें कितलेशे लोक परकी गांवांत गेले। त्या उपरांत कांय लोक हांगा परते आयले। त्या हरिहरायाच्या राज्याचे उपरांत हांगा माधवाचार्य आयले। माधवाचार्यांनी तांणी सगळें तें ताका धांवडावन घालें आनी परतून हांणी नव्यान ही सगळीं देवळां बांदलीं आनी देवळां बांदली उपरांत 16व्या शेंकड्याक हांगा पोर्तुगीज आयले आनी पोर्तुगीजांनी आक्रमण सुरू केलें, बाटाबाटी सुरू केली आनी त्या वेळाचेर बाटाबाटी सुरू केली उपरांत जे लोक कांय गोंया भायर गेले आनी गोंयांतल्यान जे हांगा रावले तांणी धर्म आनी संस्कृतीच्या रक्षणा खातीर ह्या 10 जाण संस्थेचे मार्फत कार्य सुरू केलें। ह्या 10 जाणां मदीं एक गोंयचे एक बरे विद्वान मनीस, गोंयचे एक संस्कृत विद्वान, एक सगळे भाशांचो पुर्तुगीज जावं लॅटीन जावं असले सगळ्या भाशांचो एक हें आशिल्लें ते नायक शंकवारकर घराण्याचे अशे सुब्राय लक्ष्मण नायक आनी ते मागीर ताणें संन्यासी दिक्षा घेतली। सुब्रमण्यानंद तीर्थ ह्या नांवान ते प्रसिद्ध जाले आनी आपल्या घराच्या भितोड्याक 1885 सालाक ही मराठी शाळा सुरू केल्ली आनी त्या बरोबर ताणें ग्रंथालय सुरू केल्लें आनी हे दोनूय ते बरे तरेन चलयताले। ज्या वेळाचेर पयलीं हांगा कितें जालें की जेन्ना दामोदराचें मंदीर हांगच्यान बाटाबाटी वेळाचेर जेन्ना जामावले गेलें त्या वेळाचेर मडगांव सारकें देवूळ नाशिल्लें, सगळें देवूळ मोडून पडिल्लीं आनी दामोदरा सालांत तेन्ना पयलीं जाणटेल्यांनी ह्या शंकवाळकर घराण्याच्या जाणटेल्यांनी म्हणजे त्या वेळाचेर तांची एक पांडुरंग नायक म्हणजे घराक एक मोठो मनीस जावन गेलो ताणें लोकां खातीर ती प्रतिमा बसयली दामोदराची आनी दामोदराचे प्रतिमेक सद्दां लोक ती मानताले। अशे तरेन ही शाळा त्या वेळाचेर हिंदू 10 जाणांची रुपांतर हिंदू कैवारी सभे कडेन गेलें आनी हिंदू कैवारी सभा हे सगळी चलयताली। मडग्रामस्थ हिंदू सभेचे हे 100वें वर्स 1913 मडगांवान हिंदू कायवारी सार्वजनिक सभा ह्या नांवान एक संस्था तयार जाली। ती संस्था 1927 मठग्रामस्थ हिंदू सभा ह्या नांवान रजिस्टर जाली। आतां मठग्रामस्थ हिंदू सभेची 3 हांगा। पयलें म्हणजे एज्युकेशनल फील्ड, दुसरें म्हणजे मडगांवचें स्मशान आनी तिसरें म्हणजे आमच्या दामबाबालो शिगमो। हांव पयलीं घेता एज्युकेशनल फिल्डांतलें। हिस्ट्री सांगता की जेन्ना आमी एज्युकेशन सुरू केलें मडगांवान तेन्ना एक धाकली झोपडी आशिल्ली। ती आज आमी प्रायमरी, हायस्कूल एंड हायर सेकंडरी हे तिनूय डिपार्टमेंट चलयतात। तातूंत मेन मुद्दो तेन्ना आशिल्लो हायस्कूल सुरू करपाक
की गोंयान गरीब लोकांक, लेबर क्लास लोकांक, डेली वेजीस लोकांक स्कुलान शिकपाक खूब त्रास जातात, तांकां एडमिशनां मेळनाशिल्लीं. ती प्रथा आमी आज पळोवन तशीच दवरल्या. कारण आज तुमी जर आमच्या स्कुलान गेले जाल्यार 100रांतले 70 भुरगे गरीब हातूंतले येतले. स्पेशली म्युनिसिपालिटीन लेबर क्लास तांची भुरगीं डेली वेजीसाचेर काम करता, प्लंबर्स तांची भुरगीं अजून शिकतात. तेन्ना आमचो रिजल्ट येतालो 35 ते 45%. आज सांगपाक खूब आनंद जाता की लास्ट 5 वर्सां 4 वर्सां आमचो 100% रिजल्ट आनी एका वर्सां 99% रिजल्ट. हो फरक जाणून येता. आमची हायर सेकंडरी प्राऊडली हांव सांगता की वी आर सेकंड टू नन. थंय आमचे रिजल्ट येता ते क्वॉलिटी रिजल्ट्स. क्वॉलिटी रिजल्ट्स म्हणजे 110 सीट मेळटा आमकां. ते 110तले एवरेज 63 भुरगे 12वेक डिस्टिंक्शना वयर पास जातात. दुसरे जर तुमी स्कूल हायर सेकंडरीचे घेतले जाल्यार 100रांतले 40-45 जाता. हो फरक दॅट इज कॉल्ड डायरेक्ट आमचे हायर सेकंडरी जे आहा क्वॉलिटी रिजल्ट्स दिता आमकां. स्कुलाचे हाजेर उलयतलो जाल्यार आमचे हायर सेकंडरीक लागून आमी खूब ट्राय केल्या नवी बिल्डींग बांदपाक. आमचे एक स्वप्न आसा जे आमचो जनरल एसेंब्लीचो प्रेसिडेंट अजीत बाब हेगडे हांणी एक सुंदरशें एक वास्तू तयार केल्या, डिझायन केल्या. ती आमची प्लिंथ पर्यंत रेडी आसा, पूण ताका पयशे लागतात. कारण मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे लोक आनी मेंबर्स जेन्ना कितें करूंक सोदतात ते नंबर 1च जावंक जाय अशें करतात. त्याच प्रमाणे ताणें तें डिझायन केलां. तें जेन्ना तयार जातलें तेन्ना आय एम शुअर ताजे असले आनी हायर सेकंडरी गोंयानूच न्ही सरावंडींग गोवा पासून जावंक शकचें ना. इतलें सुंदर ताणें हें केलां. आदले अध्यक्ष स्वर्गवासी बाबू नाईक हांणी 1988 दामोदर हायर सेकंडरी स्थापन केली. हेतू आसलो एक बरें क्वॉलिटी सायन्स एज्युकेशन मडगांवच्या आनी आजूबाजूच्या विद्यार्थ्यांक मेळचें आनी तसो प्रयत्न सातत्यान गेल्या 25 वर्सांक दामोदर हायर सेकंडरीच्या मॅनेजमेंटा तर्फे आनी स्टाफा तर्फे जालो. आनी हातूंतल्यान बरेशे प्रोफेशनल्स, दोतोर, इंजिनियर, बरे नागरीक ह्या देशाचे निर्माण जाले. आतां मठग्रामस्थ हिंदू सभेन आनी एक पावल मुखार मारलां. नॅशनल लेवल ज्यो एग्जामी आसात, कॉम्पिटिटीव एग्जामी आहात, तातूंत भितर चडांत चड भुरगे आसचे ह्या हेतून आसांका लर्निंग हाजे बरोबर कोलॅबोरेशन करपाचें ठरयलां. जी माहिती आमचे कडेन आसा त्या माहिती प्रमाणे ह्या आसंकाचे जे मेंटर आसात IITian अतुल निगम, हे आमच्या देशाक पयले अशे IITian जे IIT जाले नंतर ताणें IIT खातीर भुरग्यांक एंट्रन्स एग्जामी ट्रेन करपा खातीर कोचिंग सुरू केलें. ताजे फाटल्यान मागीर हांव स्मशानाचेर वता. पावचें न्ही कोणें, कोण वचपाक सोदिना, कोणाक थंय वचचें पडना अशें देवा कडेन तें मागता. पूण दॅट इज युअर फायनल डेस्टिनेशन. एक ना दुसरे दिसा तुका वचचें पडटा. पूण जे जे थंय गेल्या तांणी सदांच म्हळें हांगा वयतकच खरें म्हाका याद जाता एक मोठ्या पोएट नांव घेना, ताणें सांगलें हांगा येतकच आपल्याक मरणशें दिसलें. कारण सगळी फॅसिलिटी आमी तांकां हांगा दितात. ह्या स्मशानभुमीक जवळ जवळ 125 वर्सां जालीं. ताज्याहून मायजूच जातली. पयलीं हांगा मळ आशिल्लें. हांगा लोक सुद्दां येवपाक खूब कुस्तार करताले. ह्या मळाचेर तेन्ना हांगा प्रेतां लागताले पयलीं. आनी ही स्मशानभुमी हांगा ह्या मळार तेन्ना सुरू जाल्ली. त्या वेळार अश्यो गाडयो बी कांय नाशिल्लें हाडपाक. तेन्ना पै फोंडेकर घराण्यांतले स्वर्गीय जयवंत बाब फोंडेकार हे स्वता आपल्या सायकलीक बांदून प्रेतां हाडटाले आनी हांगा तांचें दहन करता. ताणें ह्या स्मशानभुमी खातीर खूब
काम केलां, मेहनत घेतल्या. जशी जशी लोकवस्ती वाडत गेली तशें स्मशानाची सुदारणा करपाची आमचे पळय म्हालगडे आसात तांणी जबाबदारी घेतली आनी ह्या म्हालगड्यांनी जबाबदारी घेतकच स्मशान भुमी सुदारणा करची अशी ताणें एकमतान ठरयलें. तपस्वी सुब्राय लक्ष्मण नायक हांणी स्मशान भुमी खातीर ह्या आमची जी पळय मळ आशिल्लें ताका एक दुरीग बांदलें आनी एक ताका मागीर स्मशानाचें रूप आयलें. शंकर अमृत वेर्लेकार हांणी आमकां एक हॉल बांदपा खातीर ताणें आदार केला. ताणें आमकां मदत केल्या, पयशाच्या रुपान मदत केल्या आनी मदतीच्या रुपान आमी तांचो एक पुतळो हांगा बांदून त्या रुमाक हें केलां. नायक शंकवाळकार घराण्यांतले आमचे बाबय भगवंत नायक हांणी ह्या संस्थे खातीर खूब आमकां मदतीचो हात दिला, फायनान्शियल हें केलां आनी तांणी ही एक अग्रशाळा बांदून मठग्रामा सिंधू सभे कडेन सुपूर्द केला. नरसिंह पै आंगले तांणी हांगा खूब योगदान दिलां. तशेंच पयले अध्यक्ष आमचे बाबू नायक हाणेंय बी खूब योगदान दिलां. तशेंच आमचे दामोदर विठ्ठल नायक जे दामू नायक म्हणटाले ताणें हांगा खूब योगदान दिलां. मठग्रामस हिंदू सभेचे आमचे संस्थापक अध्यक्ष नरसिंह दामोदर नायक हांणी उत्तर क्रिये खातीर एक भायर आमगेलें घर बांदून दिलां. त्या घरांक सगळ्यो सुविधा हें केल्यात, उपलब्ध करून दिल्यात आनी असो आमचो डेव्हलपमेंट जायत गेलो. थोड्या कालांतरान आमचे संस्थेचे सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष आनी मठग्राम सिंधू सभेचे मेंबर आर्किटेक्ट अजित हेगडो हांच्या फुडारपणा सकयल एक बरो आराखडो तयार करून ताजें काम हांगा सुरू केलें. फाटले आमचे मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत हांणी आमकां स्मशाना खातीर खूब मदत केल्या, जेणे करून आमचे हे रस्ते आनी लायटिंगाचें हाका लागून ताणें आमचे खूब आमकां खूब मदत केल्या हें आमी विसरपाक शकनात. त्या मठग्राम हिंदू सभेक 100 वर्सां पूर्ण जाली तेन्ना म्हाका एक खूब आनंद जालो. पयलीं आमगे स्मशान भुमीक म्हगे बापोलीय काम करतालो जैवंत पै फोंडेकार. ताजे फाटल्यान म्हाका दिसलें हांवूय एक तें काम चालू दवरचें म्हणून भाई नायकान ती चावी म्हजे कडेन दिली. आज म्हजे कडेन दिल्या 12-15 वर्सां जालीं. तेय कामां म्हाकाय बी उमेद आयली. म्हगे बापोल्या फाटल्यान हांवूय बी काम. ह्या वर्सा 100 वर्सां जालीं आनी ह्याच वर्सा म्हाजो सत्कार करून आणलो त्या बद्दल हांव तेजो आभारी आसा मठग्रामीचो. आनी आमी मठग्रामीचे पयलीं सुद्दां ह्या मेंबर आसात आनी मठग्रामाचे हिंदू सभेचे विविध कामांत आमी काम केल्लें आसा आनी स्मशान भुमीचें मोठें काम असून ताच्या सुदारण्या खातीर आमी खूब मदत केल्ली आसा. तिसरें हांव येता डायरेक्ट जांबावले शिगम्याचेर. हो एक मोठो उत्सव जो 8 ते 10 दीस चालू आसता, वर्सान वर्स. हाजी सुरवात जाता आमी जांबावले वचून 2 म्हयने पयलीं प्रसाद घेतात. दामबाबालो प्रसाद घेवन ताजो प्रसाद दितकच मागीर आमी फुडें भायर सरतात वर्गणी लोकां कडेन वचून. हो सगलो मडगांवकाराक खुस्तारूच न्ही, 90% मडगांवकार, 10% गोंयचे लोकांक खुस्तार हो आमचो शिगमो जाता. मठग्राम हिंदू सभा हो साजरो करतात.